Here for today. Speaker sir, speaking on demand number 16. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जो आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा आख्खे गोंयभर तांचे जी कामकाज आसा ती एकदम बरी चल्लेली आसा. कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां मिनिस्टराचो खूब आदार मेळ्ळो आसा. जेन्ना जेन्ना खंयच्याय इशूआक लागून आमी तेजे कडेन गेल्लेले आसा, तांकां कॉल केल्लेले आसा जाल्यार सदांच आमकां सपोर्टाक येवन आमचे इश्यूज खुबशे पेंडींग इश्यूज आसा ते चालीर लायलेले आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 16. हांव मुद्दाम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता हे बारीक इश्यू जे डे टू डे लोकांक इफेक्ट जाता. आनी हो इश्यू आसा ते आमचे मोटरसायकल टॅक्सीवाले जे आसा जे आपले भाडे मारता मोटरसायकलीचे, हेंच्या लागून आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यान 8 जाग्याचेर नोटिफाय केल्लेले आसा तांकां, जे तांकां स्टँड म्हणून नोटिफाय केल्ले आसा, मोटरसायकल टॅक्सी स्टँड म्हणून. सो हे टॅक्सी स्टँड जे नोटिफाय केल्लेले आसा, बट तेजे अजून पर्यंत जे कलेक्टरान ऑर्डर पास करून ते धाडपाचे आसा ते अजून पर्यंत पेंडींग आसा. अशेंच हेजे भितरले 3 जे स्टँड आसा ते म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, जे आमचे एक बायणा एरियन आसा, हर्बर एरियन आसा आनी सड्याचेर. हे 3 कडेन कितें हांव डेली येता वयतना तांकां पळयता ते बावडे वतान थंयसर आपली मोटरसायकल घेवन आसा आनी ऑलरेडी नोटिफाय करपाक लागून तांकां धाडलेले आसा. हो लास्ट टायम सुद्दां हांवें एसेंब्लीन मांडलेलो आसा. हांव कंटिन्यूअस फॉलोअप करता, बट कांय कारणाक लागून हो जो फायल आसा ते आमच्या कलेक्टरा कडेन आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन बारीक इश्यू आसा हो जी नोटिफायड जे स्टँड केलेले आसा हे पायलटांक लागून मोटरसायकल टॅक्सीवाल्यांक, हे तांकां बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता ही ऑर्डर काडून म्हाका दिसता तांकां खंय तरी आमी आदार करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतांच आमचो सिनियर मोस्ट कलिगान बाब दिगंबर कामतान उलयलें ऑन कॉम्पेन्सेशन. येस, हांव एग्री करता. आमच्या मंत्र्यान आतां खुबशे बरे फास्ट ट्रॅकाचेर घेतलेले आसा आनी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक लागून. बट मुद्दाम हांव नजरेक हाडपाक सोदता कितें जे मामलेदारान रिपोर्ट गेल्या वर्सा जी नॅचरल क्लेमिटी जाल्लेली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, तेंचे अजून पर्यंत कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळेलें ना. आयज आमी जेन्ना रिपोर्ट दिता जेन्ना आमी तेंचे लॉस जे आसता ते लाखांनी लॉस आसता, तेंचे आख्खे प्रॉपर्टीचे जावं तेंचे सामान भितर आसता ते, बट तांकां लास्टाक कॉम्पेन्सेशन कितें मेळटा, मेळोन मेळोन एक 10,000, 15,000, 20 ते 25,000, तेजे वयर कांय मेळना. सो हेजेर आमकां खंय तरी लक्ष घालपाचें आसा. आनी जी पेंडींग केसीस आसा तांकां मातशें फास्ट ट्रॅकाचेर घालून हे क्लियर करपाचें आसा आनी तांकां तें कॉम्पेन्सेशन मेळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 33. स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी हालींच म्हाजे एलेक्यून 4B ऑन रेव्हेन्यू 19 तारखेक जेन्ना हांवें हो प्रश्न घातलेलो तेन्ना म्हाका जे आन्सर मेळ्ळें तेजेर हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. एज पर द इन्फॉर्मेशन, there is already provision made in Goa state budget for state disaster response fund and state disaster mitigation funds. Also there are funds received from the center for the purpose of disaster management. माझे इतलें सांगपाचें आसा स्पीकर सर, हे जे फंड्स आसा जे डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर, I request the honorable minister for revenue to kindly consider and utilize the above fund for the purpose of construction of retaining wall. कित्याक खरेंच गरज आसा. आनी ज्यो फायली PWD कडेन वयता पळय ताका टायम लागता आनी 2-2 वर्सां जालीं ती कामूच जायना स्टार्ट, आनी तांकां थंयसर घरान रावपाक मेळना. आतां ती सगळीं जाण 2 वर्सां जालीं घराच्या भायर रावता, कोण GRB कॉलनीन रावता, कोण आपल्या सैरांगेर रावता, अशें हे सगळे कडेन स्प्रेड जाल्लेले आसा. सो हांव मागताय जी रिटेनिंग हॉल जे कन्स्ट्रक्शनाक लागून आमी घातलेली आसा फायल, स्पेशली जी लँडस्लायड प्रोन एरिया आसा जशी बोगदा, जेटी, रुमडावाडा, देस्तेरो, सडा, हार्बर एक्सेट्रा, हे एरियेन तरी मातशें ऑन प्रायोरिटी घेवची पडटली आमकां ही रिटेनिंग हॉल बांदपाक लागून. तेज्या लागून हेजेर मातशें लक्ष घालपाक हांव मागता. पयरूच आयतार दिसूच सेम इश्यू जालो एक म्हाजो क्लोज फ्रेंड बाय नेम क्लिफ वाज आनी आमच्या कुठ्ठाळे कॉन्स्टिट्युन्सीन, आनी म्हाजो कलीग बाब आतोन वाज म्हाज्या बरोबर येयलेलो आनी थंयसर आमी ते इन्स्पेक्शन केलें. पयर एक आख्खो ते घर रावता आनी तेच्या फाटल्यान एक दोंगर आसा, ते सगळीं घरां आसा थंय, आख्खे ते कोसोन येयले आनी तेंच्या आख्खे घराचेर म्हूण तेंचे आख्खे किचन, तेंचो बेडरूम सगळो डिस्ट्रॉय जालो. तेजी मम्मी त्या टायमाचेर किचनान आसलेली, आवाज येता म्हूण ती भायर येयली मातशें सांगपाक कोणाक तरी आवाज येता फाटसून म्हणून, तेन्नाच ते कोसोन येयले आनी शी वॉज सेफ. सो अशे हे इश्यूज आसा. आनी हे जाल्या उपरांत काल मामलेदार येवन तेंच्यांनी रिपोर्ट बीन सगळो धाडलेलो आसा. बट आयज खंय तरी अशें दिसपाक लागलां कितें हे जे तो काम करतलो आयज तो घर बांदूंक शकना, ते घरान तो रावूंक शकना. ही हॅड टू शिफ्ट टू हीज रिलेटीव प्लेस. कित्याक आयज ते क्लियर करपाक लागून थंयसर कोण मनीस ना, कांयच ना, ते सगळी डॅमेजीस आसा तेजे घरान पडलेले आसा. व्हडले व्हडले फातर, येदो व्हडलो फातर रॉक आसा
तो हांवें स्वता पयलो ताच्या आख्ख्या किचनान भरलेलो आसा जे पर्यंत ते काडना ते पर्यंत ताका मेळपाना. सो असली जेन्ना क्लेमिटीज जाता जाल्यार खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाची कोण तरी फोर्स घालून फायर ब्रिगेडवाले येयले थंय सगळे, बट कोणा कडेन कांय करपाक जावना. सो ही मातशी ऑन प्रायोरिटी हांगा तरी मातशी, कित्याक एकूच घर डॅमेज जावना, 2-3 घरां डॅमेज जाल्या आनी ती परत लँडस्लायड जावपाची चान्सीस आसा, कित्याक वयर फातर झाडां आडकून उरलेले आसा. मातशें जर ते आनी कोसळ्ळे जाल्यार आख्खे बाकीच्यांकूय इफेक्ट जातलो. सो हेजेर प्रायोरिटी घेवन थंयसर एक मातशें रिटर्निंग हॉल घालपाचो आमकां ऑन प्रायोरिटी हें करचें पडटलें. स्पिकर सर अशेंच उलयतना आमचे इम्पॉर्टंट केसीस जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, गेलीं 10 वर्सां जालीं, जे लोक सनदाक लागून, जी सनदाची केसीस आसा तेज्या लागून जे लोक डेली फावटी मारता आमच्या ऑफिसान, तशेंच रेग्युलरायझेशन ऑफ एक्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड, मागीर ट्रान्सफर ऑफ बार्केट एक्सेट्रा, असली खुबशी केसीस आसा जी आमच्या ह्या डिपार्टमेंटान पेंडींग आसा. स्पेशली कलेक्टरा कडेन हांव मागता, ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन असली पेंडींग केसीस जे मोर दॅन 10 years आसा ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर, ऑन प्रायोरिटीचेर हे सनद दिवपाची, हे ट्रान्सफर ऑफ बॅकरेट हे मातशे ऑन प्रायोरिटीचेर घेवचे. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या मिनिस्टराचेर, कितें तो हे इनिशिएटीव घेतलो, कित्याक इज अ व्हेरी डायनॅमीक मिनिस्टर जो सदांच हेल्प करपाक लागून आमच्या बरोबर आसता. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर खंयचोच हो इशू आसपाना, बट जेन्ना हांव उलयतां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर उलयतां, आनी ही जी आसा ती आमची गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड जी आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता, तेज्या लागून कित्याक हे जे लोक आसलेले जे आयज लोक हे गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डान रावता, हे 2 कडेन आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन, एक बायणा आनी एक सड्यार. आनी हेंकां रिहेबिलिटेट कित्याक लागून केलेले, कित्याक एकदां थंयसर तारी वाड्याचेर नॅचरल क्लेमिटी जाल्लेली आनी ती घरां सगळीं मोडलेली, आनी बाकीच्या लोकांक रिहेबिलिटेट केलेले जो आमचो प्रोजेक्ट येयलेलो नॅशनल हायवे, जो आयज आमी पळयता फ्लायओव्हर पळयतात, तेज्या लागून आख्खे फिशरमॅनांक थंयसरले काडलेले आनी तांकां हांगा अलॉट केले रिहेबिलिटेशन बोर्डान. आनी आयज त्या रिहेबिलिटेशन बोर्डाची अशी परिस्थिती आसा, कित्याक थंयसर तांकां कोणूच आवय ना, बापूय ना, कोण ना. आयज तेंचे थंयसर पेंटींग केलेली ना बिल्डींग, तांकां उदक मेळना, तांकां सिरवेज डेली तेंची ओवरफ्लो जाता, तांकां उदक येयना थंयसर, तांकां इतले घराची तेंची कंडिशनां भितर वचून पळयली जाल्यार इतली लिकेजीस आसा, कितें आसा हेजेर मातसो लक्ष ना. सो हांव मागता जे तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता, रेव्हेन्यूच्या अंडर येता, कित्याक म्हाका खबर आसा म्हाजो कलीग बाब राजेश फळदेसाय इज ट्रायींग इज लेवल बेस्ट, कित्याक ताणें स्वता येवन थंयसर इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, सगळ्या लोकांक तो येवन मेळलेलो आसा आनी तो आपल्या सायडीकसून प्रयत्न चालू करीत आसा. म्हाका दिसता ताका मातसो आमचो डिपार्टमेंटा कडसून सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार म्हाका दिसता फास्ट ट्रॅकाचेर हे कामां जातलीं. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचे कलिगाचे कडेन राजेश फळदेसाय कडेन कितें पेंडींग कामां आसा ती रिहेबिलिटेशन बोर्डाची ऑन प्रायोरिटी तो करून घेतलो म्हणून.